आनी मुखार सेशन आनीक इंट्रस्टींग आसा. आमकां मनशाक सुरवेक जावका एक वार आहे नांकल आनी दोन्हीचे खाण जेवण ह्या विशयार आतां तुमगेल मुखारी मदें तशचे आयचे सोयरे सुमनाशणे हांगेले आमगेल वासर ही म्हणल्यार एक वेदिकेरी आनी यूट्यूब आनी विशेष म्हळ्यार हांगेले बिझनेस न्हय आनी एक पॅशन जावन एक हॉबी जावन रांदपाचे विशय तांणी मस्त उमेदीन काम करताची तांकां सपोर्ट जावन तांगेले बामूण लॉयर तांणी प्रोफेशनांतू शिखर शेणै हांणी आमगेल मुखारी आज आमगेल ओटासाचे हांकां हांव ह्या सेशना तर्फेन हृदयपूर्वक स्वागत करता आनी सुमना शेणै स्वागत तुमकां. हाय फ्रेंड्स, हांगाशिले पुरा जनके मिगेले नमस्कारो. हांव सौख्य, तुमी कशी आसाची पुरा? व्हेरी गुड. आता तुम्ही पुरा लायक मार्कान पुरा आयल्यांची म्हणून सांगून हांव आयकल्या. पुरा जनके कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆನಮಲೊಟ್ಟು ಅಸುನು ತನ್ನಿ ಕೆಲ್ಲಲ್ ತಸಲ್ ರುಚಿ ರುಚೀचे खाण जेवण जेवण आशिल्लींची आनी तुमी खंय भायर वतना तुमगेला आनम सांगता आशिल्लींची तें खाव नका हें खाव नका तें केल्यार आरोग्य वायट जाता म्हूण सांगून आनी मुखारी तुमगेले हायर स्टडीसाक जावो तशीची कामां सेरूच्याक तुमी परगांव वचून सेटल जावची तसले संदर्भ जावच्या पुरो त्या टायमार तुमगेले ओन फूड प्रिपेर करच्याक शिकूका जाता. रांदप करचे म्हळ्यार व्हड विशय कांय ना. दोन्ही विशय तुमी मना घेतल्यार जाल्ले. एक तुमकां रांदप करच्याक आसक्ती आसुका तशीच ताजे वयरी मोग आसता. हे दोन विशय आसल्यार तुमी खंयची रांदप जाल्यार सलीस जावन करच्याक जाता. आतां रांदप करचे म्हळ्यार वासरी वचून डायरेक्ट रांदप करचे न्हय. ताज्या पाशी फुडें तुमी ज्ञान घेवका जाता. सिंपल कसं म्हळ्यार रांदकाई फ्रेश खंयचे पाड खंयचे जून खंयचे तरणी खंयचे तुमकां अशी कळना. तेदाना तुमगेला आनमाल ಒಟ್ಟು तुमी मार्केटा वचून तांगेलೊಟ್ಟು वतस का एक वार मट्टाक वचूका. तशी वचून वचून तुमकां मागीर खंयची रांदकाई फ्रेश खंयचे पाड जाला म्हणचे विशय तुमकां कळटा. इतली मात्र कळल्यार पावना. ताजे ಒಟ್ಟು तुमकां किचनाचे गॅजेटा विशय वरेन कळका. किचनाक गॅजेट म्हळ्यार कसले सांग? ಗೊತ್ತಸ್ವ कसली? हां व्हेरी गुड. येस येस वय पेस्काती अड्डोळी येस वय कंताणे असल पुरा. गॅसा अंडो रेग्युलेटर ऑन ऑफ करचे ऑन ऑफ करची कळका तुमकां. स्टव जळोवचे कळका. तशीच आतां गॅसान अंडो नातील तसले तुमकां इलेक्ट्रीक स्टव वरेन मेळटा. तुमकां गॅसा अंडोची जावका म्हूण कांय ना. तशीच रांदकाई सिंधूचे वरेन तुमकां कळका. रांदकाई सिंधूचे शिकची कशी म्हळ्यार तुमगेल्या अम्मान वासरीन तूं काम करतना रांदकाई सिंधीत आनी तिगेल्या गी रब्बून तुमी तें पळोवका कशी सिंधीत ती म्हूण सांगून आनी एक 4-5 पाटी पळोवन जाले नंतर तिगेल्या सांगता हांवें एक पाटी सिंधून दिता म्हणून. ती जायत म्हणटा तिका बारीक खूश जाता तुमी रांदकाई सिंधून दिवचे म्हळ्यार. तशी तुमी तशी सिंधून दिवन रांदकाई सिंधूच्यान वरेन एक्सपर्ट जावका. इतले जाल्यार पावना. वसरी भितरी तुमी आतां वच्च्याक धैर्य येवन तुमकां आसता जाल्यार रांदप करचे फुडें तुमकां उपास आनी एक काम आसा. कसं म्हळ्यार तुमी कसं आतां रांदप करताची म्हणजे विशय तुमी मना घेवका. आतां हांव रुलां करचे म्हणून लेखल्यार ताका जावका जाल्यार इंग्रिडियंट्स पुरा लागीं दवरका. सपोज आतां कसं आतां बिन्स ऑफ करचे म्हूण जाल्यार ताका जावका जाल्यार बिन्स सिंधून रेडी करून दवरका. तुमी हांगा तेल दवरचे मागीर सासाम हाडवचे मिरसांग हाडवचे म्हणटाना हांगा तुमगेले तेल करपून आसता. आतां हें पुरो तुमकां कळ्ळी नंतर तुमी रांदप करच्याक रेडी जालींची. आतां तुमकां हांव सिंपल जेवण आसची तसले इजी जेवण आसची तसले खर्च वरेन उणी जेवण आसची तसले हांव आतां रेसिपीज आतां एक शिकोवन दिता.
फस्टाक चा करचे कोणा परा गोतस पुरादना गोतस की व्हेरी गुड चा करची म्हळ्यारी 1 ग्लास बरी उद्दा तुम्ही तापू दवरका तापली नंतर एक 1.5 चमचे बरी चा पिठू घालका समा खतखत नंतर तुमका रुचेक अणगून घालनो 1.5 दकुन 2 चमचे ताई तुम्ही साखर घालेत तुमका साखर उणी जावका जाल्यारी उणी घालेत ताजी नंतर 1.5 ग्लास बरी दूध घालचे 1 ग्लास दूध हे उद्दा दवरलेले आटून मागीर ते अर्ध ग्लास येऊन रपता 1.5 ग्लास दूध घालका समा खतखत नंतर गाळणू कळल्यारी तुमगेले चा रेडी जावन आसता तुमका परमळ परमळ चा जावका जाल्यारी अल्ले येळाबी पेपर समाची झडोन घालारी चा पेट खतखत येतानाची मसाला टीवरेन रेडी जावन आसता आता चा नक्क मक्का कॉफी पित्ता म्हणटल्यांक 1 ग्लास कॉफी करच्याक 1 ग्लास बरी तुम्ही दूध दवरका तापोक ताजी नंतर अर्ध ग्लास बरी उदक घालका ताका ताजी नंतर सम खतखत नंतर एक थोडे दूध तुम्ही 1 ग्लास हाकांड दवरनो 1 दकुन 1.5 चमचे बरी नेस्काफे पिट्टी घालनो स्मूथ जावन ते तुम्ही खिरोका ताजी नंतर खतखत दूध घालका तुमका रुचेक ताकी तुम्ही साखर ऍड करून गाळणू कळल्यार वरेन नेस्काफे रेडी जावन आसता रुलाव करू कोणा परा गोतस सांग कशी करची म्हणून सांग गॅस ऑन कोरका कढाई दवरका तेल मस्टर्ड्स मागीर उरद दाल चना दाल मागीर 4-5 मिरसांग एज पर युअर हे मागीर उद्दा घालचे मीठ घालचे सिंपल रितीर करचे मीठ घालचे खतखत येतना रुलामू घालून जावकायला सोय 60 to 70% तीन सांगेल समा इंग्रेडिएंट्स करेक्ट फस्टाक 2-3 चमचे बरी तेल घालका नारियल तेल तूप जावका जाल्यार तूप फण्णाक दवर येत नारियल तेल जाल्यार नारियल तेल दवर येत मागीर तेल तापली नंतर एक अर्ध चमचे बरी सासाम पटपटा जाल्ली नंतर 1 चमचे बरी उडदा दाळी जाल्ली नंतर तरणी मिरसांग भाग करून घालका तरणी मिरसांग भाग करून घालची कसा लाक मग गोतस की कोणाके गोतस वय कोणाके गोतस वय तरणी मिरसांग सगळे घालारी ते उसळता अंगारी ताजी खातीर तेल तुकेदनी तरणी मिरसांग घालताना भाग करून घालका एका थोडे घाई करून घालका त्या जाल्ली नंतर करबेवा पल्लो 3 सांगेल वरी चणे दाळी जाय जाल्यार चणे दाळी वरेन घालीत त्या जाल्ली नंतर 1 ग्लास बरी रुलाव घालून एक 2-3 सेकंड भरी तुम्ही ते सम भाजून घेवका 2-3 मिनिट सेकंडने 2-3 मिनिट तुम्ही ते भाजून घेवका लायक पुरमोळ येता रुलावाचो ताजी नंतर तुम्ही 1 ग्लास रुलावाक 2 दकुन 1.5 ग्लास बरी सम खतखत उद्दा घालका उद्दा घालून मीडियम फ्लेम मारी ते मीठ आणि साखर घालून धंकून दवरका मध्य मध्य तुम्ही पळयतस का रुलाव कसं जल्ला म्हणून रुलाव 10 दकुन 15 मिनिट भितरी सित्ता लास्टाक रुलावाचे कन्सिस्टन्सी तुमको गोतस कितला आसता म्हणून सांगून त्या जाल्ली नंतर 2 चमचे बरी सोय घाल्यार कांतिलाल सोय घाल्यार आमगेल रुलाव रेडी जावन आसता आता उकडू पेज कोण जेवता घरकडे सकाळी जेवच्यो तुम्ही दनपारा जेवच्यो कशी आमगे ते सकाळी जेवता आम्ही उकडू पेज सकाळी फुडली काला तनी वरेन हंगा गद्दे काम करू वत्ताना आमगेल पूर्वज आमगेल अज्जा तनी पुरा गद्दे काम करू वत्ताना तनी उकडू पेज गट्टी जेवण कोरून तनी गद्दे काम करू वत्ता आशिल्लींची मागीर तनी सनवण म्हणटा काम आनी पुरा कोरून येता आशिल्लीं तांकां कांय पोट्टा बुक्यांनी पुरा जायनाशिल्लें म्हळ्यार तिकली लायक घटीमुट्ट जावन आशिल्लीं तांणी कसं म्हळ्यार उकडू पेज तिकले आमकां आरोग्य दिता आत्ता वरेन डॉक्टर्स पुरा मस्त डॉक्टर सांगताची हुशार नातिल टायमारी गंजी ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ म्हणून विंगड कांय खायनातल्यारी बाळंती वरेन डिलिव्हरी जाल्यार बायल मनशा वरेन तशीची सकाळीचे हुन न्हणयताची ताजे नंतर तांकां उकडू पेज तूप मीठ नॉनची घालून दिताची जावण कोण तांणी चंद कोण न्हिदताची तशें न्हू तुमी उकडू पेज करचे वरेन शिक्का जाता
तुमकां सकाळीची कामां आनी वताना उकड पेजांनी जेवल्यार तुमकां मागीर दनपाराच्या पट्टाबुकी जायना. सिंपल उकड पेज करचे. एक तुमकां कुकर असल्यार जालें घर कडेन. 1 ग्लास उकड तांदळाक तुम्ही 4-5 ग्लास परी कुकरार उद्दा तापू दवरका. 2-3 पटी उकड तांदूळ चंद कोण धुका. 3 पटी नंतर धुची नाका कसं तांत आशिल्लें सत्व पुरो वता उकड तांदळा आशिल्लें. तशें 2-3 पटी तुम्ही धुल्यार जाता. ताजे नंतर खतखत येईल नंतर तुम्ही कुकरार उकड तांदूळ घालचो. उकड तांदूळ घाली नंतर एक दवल्यान त्या वयर सकल करका. कसला वयर सकल करचे गोतस की कोणाके? येस गुड. मुळा लगन अशी वयर सकल करनातल्यार ते अंटसून ते बसता ते करपाता मागीर सगळे पेज येतून गेल्या करपाला घाण येता. सुरे पेज जावो उकड पेज जावो एक पटी तुम्ही खतखत येईल उदका घाल नंतर तुम्ही चंद कोण एक पटी दवल्यान वयर सकल करता. मागीर एक 6-7 विजिल येवता कुकरार तुम्ही ते शिजोवका जाता. कुकर 7 विजिल जाल नंतर कुकर बंद करा तुम्ही. मागीर ताजे स्टीम पुरो वच्ची ताई दवरका. एक अर्ध घंटो परी कुकरार आसो तेदाना तुमकां मोव जाल्लें तसले पेज रेडी जाता. कुकर दाखून काडली नंतर तुम्ही ते तोपा शिफ्ट कराची. सपोज पेज बिनी ड्राय जावन आसल्यार ताका एक 2 ग्लास परी उदक घालून ओपास खतखत काडची. ताजे नंतर तुम्ही उकड पेज जेवच्याक ते रेडी जावन आसता. सपोज तुमकां उकड पेज नाका शीत जाय तेंची तुम्ही निस्तयल्यार तुमकां उकड शीत जाता. तशीच तुम्ही जेवताना ताका मीठ तूप एक नोंचे ताजोट एक भाजील हापोळ तुम्ही तळका म्हणना गॅसा बर्नरांत तुम्ही एक भाजून काडल्यार पुरो. ताजी टेस्ट विंगड आसता. तळ्ळाले हपळा पाशी भाजून काडलेले हप्पळ भारी टेस्ट. ताक तुम्ही जावको जाल्यार 1 स्पून भरी तेल नारियल तेल ताजे वयर लावन तुम्ही जेवल्यार सुपर जावन आसता. एक फावटी ट्राय करा. घरकड गेले नंतर आम्हाला सांगाची उकड पेज एक सिजोवन दिवच्याक. ताजे नंतर एक फावटी हांव सांगील वरी कोरून तुम्ही पळय तूप पर्यंत घालका तुम्ही. तशीच सुरय शीत करची कशी म्हण पळोवया. फर्स्ट पेज करची पळोवया. 1 ग्लास सुरय तांदळाक तुम्ही एक 5-6 ग्लास परी तोपार उदक हून करू दवरका. समा खतखत येईल नंतर धुवन तुम्ही सुरय तांदूळ घालका. मागीर दवल्यान एक पटी वयर सकल करका. मागीर धंकून ಸ್ವಲ್ಪ ओपन दवरका. तुम्ही मध्य मध्य पळयतस का शीत निब्बर की कसं नाही म्हणून. पेज जेवताना सुरय पेज जेवताना ते लायक मोव आसका तशें ಸ್ವಲ್ಪ मोव जाल्यार पेज असल्यार लायक तुमकां शीत जाल्यार निब्बर थोडे निब्बर आसतना तुम्ही वाण घाल्यार जालें. इतलेची सिंपल उकड पेज करची जेव्हा सुरय पेज शीत प्रकार जाल्यार व्हेरी सिंपल. हें कळ्ळी तुमकां. ते सकाळीची प्रकळ्ळी तुमकां. आतां दनपाराचे एक सारू करची कशी पळोवया. टोमॅटो सार सिंपल जावन करच्या कोणा गोतस? सिंपल कष्टाचें नज. तुमकां आतां शिकताना सिंपल जाल्यार सांगचें हांव आतां. हांव सांगून दिता गोतस सांग. ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಚತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಮ್ಮ ಗಾಮ ಗೆಲ್ಲಲ್ತ ನಾವು ಕಸಲೆನತ್ತಿಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಂಗಿಲ್ಲ. सुरे उदकांतू उद्दा खतखत दोन तंतू अम्मान एक 3 टोमॅटो जो कटकोन घाली म्हूण सांगचे. मागीर ताजे नंतर एक चूर वेळ नंतर ताजी साली सोडू स्टार्ट जाताना ते तोग्गू दवरनू ताजे साली आनी पूर काडका. मागीर ते चंद कोण टोमॅटो चिडूका आमी ते फुल्ल स्मॅश ते तयार करका. मागीर तंतू मीठ एक पिट्टी आसा अम्माले एक सिक्रेट पिट्टी आसा ते. मागीर 2 करबेवू मागीर मिरसांगी जाय जाल्यार वापस ते खतखत काडू दवरका. ते खतखत येवताय राखू का. मागीर तंतू यावे गार्लिक घालू सांगता अम्मा. फस्टाक 3-4 ग्लास परी उद्दा तापू दवरका. समा खतखत येईल नंतर एक 2-3 समा पिकील टोमॅटो हरवी टोमॅटो आसचेनच समा पिकील टोमॅटो सन्न सन्न करून सिंधून घेवका. सिंधून घेवन ते खतखत येईल उदका तुम्ही घालका. ताजे नंतर 3 इतर मिरसांग भाग करून घालका. ताजे नंतर रुची येता की मीठ तुम्ही फर्स्ट मीठ घालताना एक अर्ध चमचे मीठ घालचे लिगून स्टार्ट करायचे. एक पाटी 2 चमचे पर मीठ घाल्यार तुमगेले सारू खंडापाटी मिडशी जाता. अर्ध चमचे मीठ घालाची. जाय जाल्यार मागीर तुम्ही चड करी येता. ताजे ಒಟ್ಟು तुम्ही एक गोड्डा कुडके घालका. गोड्डा कुडको घालची कसाला म्हळ्यार टोमॅटो आमश आसता आमसाण बॅलन्स करचे खातीर तुम्ही गोड्डा कुडको घालचो. ताजे नंतर तुम्ही हांगा फण्णां दवरका. फण्णाक एक 2-3 चमचे बरी तेल अर्ध चमचे बरी सासामा करबेवा पल्लो घालून फण्ण दिवका. ताजे नंतर कोथंबरी पल्लो चंद कोन धुवन सिंधून घालका.
तशी आनीक पुरमोळ जावची तसल तुमकां टोमॅटो सॉस जावका जाल्यार 1 चमचे बरी कोळंब्या पिठी घाल्यार जाले ते टोमॅटो खतखत येतनाची तुमकां सिंपल जालें तसले पुरमोळ टोमॅटो सार रेडी जावन आसता. आतां पुरा जनांतले मोगाचे दळीताय करची कशी म्हणून हांव शिकयता. कुकरारी 3 ग्लास बरी उदक तापू दवरचे. दळीताय करतना थोडी दाळी केन्नाय तुमी कुकरारी सिजोवचे लायक नाजाल्यार तुमकां मस्त वेळ वता. 3-4 ग्लास बरी उदक तापू दवरका. समा तापली नंतर म्हळ्यार खतखत आयली नंतर 1 ग्लास बरी तोळी दाळी चंद कोण धुवन तुम्ही घालका. ताजी नंतर ताजी ಒಟ್ಟು तरणी मिरसांग 3-4 तरणी मिरसांग भाग करून घालका. ताजी नंतर ताका 2 चमचे बरी नारियल तेल घालका. नारियल तेल घालची कसाल्याक वय आम्ही तशी लेखल्या पुराजन तशी लेखचे दाळी भायर वचनच म्हणून ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार दाळी लायक सिजूका म्हणची खातीर ते नारियल तेल घालचे 2-3 चमचे बरी. ताजी नंतर 4-5 विजील येवची दवरका. जाल्ली नंतर थंड जाल्ली नंतर कुकर अनेक तुम्ही तोपा शिफ्ट करका दाळी. ताजी नंतर मीठ घालका खतखत येवका समाची हे कಡೆ फण्णा दवरका. आणि दळीत एक मेन इंग्रेडियंट्स असतं कसं म्हणून गोतास की एस त्या नत्तिले दळीत कंप्लीट जायना. ಹಂಗ ತುಮಿ ಕುಡ್ಕೋ ಹಿಂಗು ಗಲ್ಚಲ್ಲರಿ ಸನ ಕುಡ್ಕೋ ಎದೇ ಸಾನ್ ಕುಡ್ಕೋ ತುಮಿ ಏಕ ತೊಡೇಚಿ ಉತ್ಕಾಂತು ಖಿರೋನು दाळी सितन तोपार दाळी सितन तंतु घलेत एका पिट्टी गलची मुंजलरी पण्णद वरताना 2-3 चमचे बरी नारियल तेल ताजी नंतर अर्ध चमचे बरी ससाम पटपटा जाल्ली नंतर सुकी मिरसांग एक 2-3 कुडकी करून घालका. ताजी नंतर करबेवा पल्लो. ताजी नंतर तुम्ही थोडे हिंगा पिठी घालका. ताजी नंतर पण्ण दिवका. आमगेल दळीताई रेडी जावन आसता. तशीची सारू शिकलींची तुम्ही दळीताई शिकलींची तशी उपकर प्रकश करचे सिंपल जावन पळोवया. बीन्स अलसंडे उपकरी गोसळे उपकरी आणि पोडाळे उपकरी चडावत उपकरी प्रकारचे बटाटे उपकरी प्रकारचे सेम हांव आतां सांगिल वरीची 2-3 चमचे बरी नारियल तेल दवरचो. अर्ध चमचे बरी सासामा. ताजी नंतर वय पटपटा जाल्ली नंतर सुकी मिरसांग तुमको जाय जाल्यार उडदा दाळी घालेत 1 चमचे बरी. तुमकां आनीक रुची जावक जाल्यार तरणी मिरसांग वरेन भाग करून घालेत. करबेवा पालो वरेन घालेत. मागीर सिंधून घेतिले बीन्स की अलसंड की सिंधून सन्न सिंधून चंद कोण धुवन पण्णा घालचो. पण्णा घालताना तुम्ही मस्त उदक घालून नज कसने उपकर करताना चड उदक घालून सिजोचे नज. आणि कसं म्हळ्यार एक 60 to 70% तुमगेले अलसंड जो बीन्स जो सिजल्यार पुरो हे क्रिस्पीनेस आसता तांतू केन्नाय मस्त सिजून सिजली कसं जाता म्हळ्यार तुमगेले ताजी कलर वरेन वता. बिन्सा उपकराचे बिन्साचे ओरिजिनल कलर वता. एक म्हणजे ब्राऊन शी जाता कलर लायक दिसना. खाताना तुमकां कलर वरेन चंद असला मात्र तुमकां ते रुची नटल्यार वरेन खावच्याक इंट्रस्ट येता. लायक जाल्ला म्हण लेखून तुमी खातालो आयकर न्हू कळवे. तशीची 100% रंदके कंचे पुरा सिजोत जाल्या म्हळ्यार बटाटो सूर्नो ब्रिंजल गुळ मट्टू गुळ जावो खंयचेय गुळ जावो हे 100% तुम्ही सिजोका. 50-60% पुरा सिजेल्यार ताका टेस्ट आसना. बटाटो सूर्नो ब्रिंजल 100% सिजोका तुम्ही केन्नाय. आतां उपकर वरेन जाल्ले दनपाराताय जाल्ले तुम्ही केन्नाय रंदप शिकताना सिंपल आशिल्ले तसो जाल्यार तुम्ही फस्टाक शिकाची. ताजी नंतर एक्सपेरिमेंट लायक विंगड करच्याक तुम्ही ट्राय करायचे. आतां युट्यूबर आसा इंस्टाग्राम आसा फेसबुक आसा पुरा नमने तुमकां खंयचेय रंदप खंयचेय टायमार तुमकां करूं कळटा जाल्यार त्या पुरा कळका जाल्यार फस्टाक तुम्ही सिंपल आशिल्ले कोरून एक्सपर्ट जावका. ताजे नंतर तुमकां रात्रीक शीत नाका. आतां पुरास म्हाका चपाती पुरो शीत केल्यार हांव थोर जाता म्हाका पोट येता हें येता म्हण सांगून पुरा मात्या घेतल चेडू पुरो मस्त आसाची. तसल चेडू हांव सांगचे चपाती वरेन करचे व्हेरी इजी. 1 ग्लास बरे हून खतखत हाडून दवरचो. ताजी नंतर ते उदकांतू ते उदक काडली नंतर 1 चमचे बरी मीठ 2-3 चमचे बरी तूप घालका. ताजी नंतर भरसून घेवका. भरसून जाल्ली नंतर त्या उदका कितले तुमकां गोवा पीठ धरता तितले गोवा पीठ तुम्ही घालनो चंद कोरनो मोगारी पीठ कल्लोका. कितली तुम्ही मोगार पीठ कलयताची सॉफ्टली कशी तुम्ही कलयताची तिकले सॉफ्ट तुमगेल चपाती तुमकां रेडी जावन आसता. तुम्ही गट्टी करून कलयत गेल्यार तुमगेल चपाती पातोरशी हार्ड जाता. तशें न्हू रंदप करतना केन्नाय मोग दाखोवका म्हणचे
त्या जाल्ली नंतर लायक पीठ जाल्ल्या नंतर रेडी झाल्या नंतर तुम्ही एक धंकून एक अर्ध घंटे भर दवर का ಕೂಡ್ಲೆ करू जत्ता करू जायना म्हणून अर्ध घंटे नंतर तुम्ही उपास एकडे वयर सकाळ कोरनो तुम्ही लिंबिया पाशी हॉड सैजाचे उंडू कोरनो की गुळी कोरनो आमगेले हपळा पाशी हॉड सैजाचे चपाती लट्टून ಕೈಲೇಂತು ಹುನ ಕೈಲೇಂತು दोन साइडाके भजून काढका तूप घालेत तुम्ही टेस्ट चढता तशीची चपाती ओटी बुडोच्या तुम्ही डाळी जलरी घालेत उपकरी केल्लाल तसले उपकरी ओटी तुम्ही खावेत तुम्ही पनीर हे ते पूर्ण रंदे पुराती हे तुम्ही इकली करून शिकायची त्याच्या नंतर तुम्ही त्या प्रकारच्या पळयाची नादला कशा तुमका तशीची आमची गेला तू गशी म्हणून आणि कोद्देल म्हणस हांव त्यात शिकयना तुमका गश आनी कोद्देलांचो डिफरन्स गोत्ता आसवा कोणाके ना चले चलो कसले गोत्ता दिसता म्हाका रंदपाचे आता चल्ले चलडोवरेन लायकोनु रंदाप शिकूका कसला म्हळ्यार ಮತ್ತೆ ರೀ ಬೈಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಖರ್ಚು ರಂದ ಪುರ ಬೈಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಖರ್ಚು ಮಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಿಲ್ಪುರ ಕಾಡ तुम्ही कितें म्हळ्यार दೊಡ್ಡ 5 स्टार होटलांतू पुरा ಚೆಫ್ पुरा चढावत ಚೆಫ್ पुरा आसचे दरल मनशेची वय की नाही हा तशें न्हू पुरा तुमकां इक्वल म्हणटा न्हू आतां ताजे खातीर रंदाप करच्याक चल्ले चलडोवन शिकूकाचीच तुम्ही तशें न्हू ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट रायके पुरा ताजी नंतर कसं म्हळ्यार आता तुम्ही रंदाप आनी करच्याक शिकलींची रंदाप करताना तुम्ही स्टार्टिंग अंतू रंदाप करताना चड उंज तसले संदर्भ येता त्या टायमार भिवच्या गतीन सतत प्रयत्न करता गेल्यार एक दीस तुम्ही 100% सफल जाताची तशी जावन भीन अशी आज कसन चूक जाल्ला त्या पायी सम करच्याक पळयाची तशीच तुम्ही रंदाप करताना इजी जावचे खातीर हांव थोडे तुमकां हांव सलहे दिता कसं म्हळ्यार आता तुम्ही एक वाराचे रंदाप करची शेड्यूल तुम्ही करक जाता कशी म्हळ्यार सोमारा कसं सकाळी करचे दनपारा कसं करचे रात्री कसं करचे तशीच सोमारा दाखोवन आयतारा ताई तुम्ही शेड्यूल करका जाता त्या केल्यार तुमकां एक वाराचे रंदपा जावका जाल्यार तसले सामानू रंदकाई पुरा तुम्ही एकपटी हाण दवरूं जाता त्यादाना तुम्ही घडी घडी अंगडी वच्चे एका आज कसं करचे फाय कसं करचे रात्री कसं करचे तुमगेला अम्मा पुरा आलोचन करचे गोत्ता पुरा फाय सकाळी कसं खाण करचे बा दनपारा कसं करचे तर आमकां रंदाप करचे पुढे आमकां हेच आलोचन कसं म्हळ्यार रंदाप करची कसं फाय कसं करचे म्हणून ताजे खातीर तुमकां बिझी लायफार तुमकां तुम्ही एक वाराचे तुम्ही शेड्यूल करून घेतल्यार तुमकां इजी जाता तशीच दोन्हीचे कसं म्हळ्यार तुम्ही ऑफिसा वतान की हायर स्टडीसा वतान की तुमकां सकाळीचे एक पाटी टायम आसना तेदाना तुमकां रंदाप करच्याक इजी जावचे खातीर फूल दीस रात्री तुम्ही करची तस जाल्यार रंदयेचे मासोल वाटून फ्रिजा दवरयत तशीच रंदाकाय पुरा सिंदून दवरयत फ्रिजान दवरून मागीर सकाळी तुमगेलें अर्द अर्द काम जावन आसता तशी तुम्ही केलें तस जाल्यार रंदपाचे मीठ की आमसाण की चड जाल्यार ते सम करचे खातीर 1 चमचे बरी दूध मिक्स करून ते सम करून घेवेत सपोज तुमगेला त्या दिस दूध ना म्हण जाल्यार एक दाखोवन 2 चमचे बरी साखर घालून ते आमसाण आनी मीठ शिजलेले आशिल्ले रंदाप तुम्ही सम करूं जाता तशीच केन्नाय रंदे कसने सिजयताना हे रंदाकाय कसने सिजयताना रंदाकाय जल्दी कितले जावका तितले उदकार तुम्ही सिजोवच्या पळयाची तेदाना तुमगेले रंदाप वग्गी जाता तशीच तुमगेले गॅसा खर्च बरें वर्ता आणि कसं म्हळ्यार केन्नाय तुम्ही रंदाकाय सिजयताना कसने रंदाप करताना फ्लॅट बॉटमाचे आयदनार तुम्ही सिजोवचे बेस्ट कसला म्हळ्यार ते एकल्याक सित्ता तुमगेले डीप असल्यार मुळाचे तुमगेले रंदाकाय वग्गी सित्ता वयरची पुरा ಸ್ವಲ್ಪ विंगड रीते एकल्याक आसना तशें फ्लॅट बॉटमाचे आयदन तुम्ही घेवची बेस्ट आणि तशीच केन्नाय सिजयताना रंदाकाय सिजयताना धंकून ताका वयरी मुच्चाळ घालून तुम्ही सिजोवका जाता कसला म्हळ्यार जल्तिकले वग्गी ते सिजची प्रोसेस वग्गी जाता धंकून करचे निमित्त तशीच ताजे न्यूट्रियंट्स पुरा पौष्टिकांश पुरा तांतू वरता ओपन दवरचे पाशी तुम्ही लिड बंद करून सिजल्यार बेस्ट तशीच प्रत्येक टायमार तुमगेले रंदपा काम जाल्ली नंतर वसरी क्लीन करका तशीच स्टव पुरा क्लीन करून दवरका कशी तुम्ही आयदन घासून आयदन तुम्ही जगजगा करून दवरता की तशीच प्रत्येक टायमार तुमगेले वसरी काम जाल्ली नंतर रंदाप करून जाल्ली नंतर जेवण आनी करून 10 मिनिट रेस्ट घेयाची 10 मिनिट रेस्ट घेतली नंतर चंद करून फस्ट वचून काम करका म्हळ्यार स्टव पुरा क्लीन करून दवरचो एक फण्ण दिले तक्षण नेल
तेलकट असता तुम्ही मागीर रोपास ते वसर येवतना तुम्ही पडताची तशें हांव न्हू केन्नाकी तुम्ही वसर क्लीन करची एक अभ्यास करून घेयाची आणि नेक्स्ट तुम्ही रेसिपी करू वतना ते रांदपाक उडू तुमकां पळयतना तुमकां खुश जाता खुशेर तुम्ही रंदाप तुम्ही नेक्स्ट रंदाप करताची तेंची गलीज आसल्यार हे वसरी वची कोण तुम्ही केलेले वसरी गलीज तुमकां वच्चा मागीर मन येना तशें तुम्ही क्लीन कराची तशीची तुमगेले सिंक वरेन तुम्ही चंद करून धुवन आनी पुरा क्लीन करा कित्याक म्हळ्यार कॉक्रोच पुरा ब्रीड जावची पुरा तंतूची तुमगेले वसरींत पुरा कॉक्रोच हें पुरा कसले आसना तुम्ही वसर क्लीन दवरलेली तशीची रंदाप करच्याक तुमकां टायम ना कसलेय ना सकाळी तुमकां पोट्टा पकी जोर आसता कसलेपणी पोट्टा खावन तुमकां वचूं का तेदना तुम्ही खाली एक सुरैसीत 15-20 मिनिट भितर सुरैसीत जाता सुरैसीत जाल्या नंतर आशिल्ले दूध हून कोरनु दुधांत बरें सीत जेवचें जाता दूध म्हाका वंकार येता म्हाका दुधांत हांव जेवना म्हणटालें हांकां धंय घेवन तुमी जेवयत ताजे ओट त्या धंया ओट थोडे मीठ घालून जेवयत तशीच एक थोडे नोंचे हपळ भाजून ताजे ओट जेवन पोट गट्टी करून तुम्ही कामा वचेत खाली पोटारी वच बदलाक तशीची वसरीन तुम्ही काम करताना जलतिकली तुम्ही गुड्डे हाताचे अंगवल घालून काम कराची उज्जनी लागना तशीच कॉटन अंगवल घालून काम कराची सिंथेटिक उज्ज्याक लागची चान्सेस असता आता तुम्ही केलें तसले रंदाप खंय वरले म्हळ्यार आतां शीत वरले म्हणले क्या शीत वरल्यार तुमगेले घरकडे एक पुळयोगर पिट्टी हाडून दवरात तुम्ही केद्दी शीत वरली म्हण जाल्यार पुळयोगर एक भण्ण घालाची लायक पुळयोगर तुमकां खवेत खंय शीत वरली म्हण जाल्यार रुलां भण्ण घाल्यार वरीची तुम्ही नोच्चे वरेन भण्ण घालूं जाता वेस्ट जायना शीत वेस्ट जायना तशीच दळीत केल्लें दळीत थोडे वरली म्हण जाल्यार मात नाका थोडे तंतू उद्दा घालून पातळ करून थोडे वैकी नैकी मीठ घालून कित्याक म्हळ्यार उद्दा घालून निमित्त थोडे मीठ घालका जाता ताजे नंतर एक लायक पिकिले टोमॅटो सिंधून तंतू घालाची आणि कोळंब्या पिट्टी घालाची एक फण्ण दियाची सासामानी करबेव फण्ण दियाची कोथंबरी पल्ल घालाची रसम जाल्ले टोमॅटो सार जाल्लो तशीच दाळी केल्ले दाळी थोडी चड वरली ताक थोडे रंदाकाय घालाची पियाव घालाची बटाट घालाची तेंडले घालाची एक लायक सित्ताय तुम्ही तोप गॅसार दवराची लायक सिद्धली नंतर तुम्ही कोळंब्या पिठी घालाची एक 2 चमचे बरी कोळंब्या पिठी घालाची चंद कोण करबेव सासाम फण्ण घालून कोथंबरी पल्लो घालारी तुमगेले रुची जाल्यार तसले कोळंबो रेडी जावन आसता तशीच तुम्ही केल्यार चपाती काही वरली तेदना थोडे सोयेक गोड पुडी करून घालून मिक्स करा चूर्ण रेडी कराची चूर्ण रेडी करून जाल्या नंतर चपाती कुडकू करून सಣ್ಣ सಣ್ಣ पीस करून तंतू घालून खायची टेस्ट भारी लायक जावन आसता एक पटी जाकोला घरकड गेल्या नंतर आम्हाला कोण सांगाची कोरून दिया म्हणून कोरून तुम्ही टेस्ट करून पळयाची टेस्टी जावन आसता आता इकली पूरा ऐकल नंतर तुमका रंदाप करच्याक कॉन्फिडन्स रंदाप करच्या धैर्य आयला म्हणून हांव लेखता आयला की ना आयला म्हणून हांव लेखता तशीच तुमगेले मुखारची कॅरियराक ऑल द बेस्ट तशीच कोडयाळ वेंकटरमण तुमगेले वेरी केदनाकी आशीर्वाद दवरका म्हणून सांगून हांव देवा लागीं मागून घेता बाय फ्रेंड्स